नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकारी कार्यावळीत तुमचं नमस्कार. गोंयांत थोड्यो संघटना अश्यो आसात, संस्था अश्यो आसात ज्यो सामाजीक कार्यात आपले तन मन आनी धन दिवन काम करतात. आनीक मुख्य म्हणजे आपूण जे कितें काम करतात ताची व्हडली जायरात किंवा प्रसिद्धी ते घेनात, पण तांच्या कामांतल्यान एक समाजाक एक कितें तरी सेवा मेळटा. आनी अशीच एक संस्था, ताचें नांव जावन आसा शारदा सेवा साधना प्रतिश्ठान म्हणून, जे आमचे काणकोणचे जे सारस्वत आसात, जे मडगांव आयल्यात, ताणें स्थापना केल्ली. आनी तांचें एक सगळ्याकय व्हडलें गोंयांत काम आसा, चालू आसा, तें म्हणजे जी भुरगीं तिरशे आसात तांचेर तांच्या दोळ्याचेर ऑपरेशन करून तांचे दोळे परत सारके करप, हें काम फाटलीं म्हाका दिसता एक कितलींशींच वर्सां तांची चालू आसात. आनीक हे कामा खातीर लीड घेवपी संतोष बाब कामत हे त्या संस्थेचे वांगडी, तांकां हांगा आपयल्यात. बाबा नमस्कार. म्हाका एक तुमी सांगात की पयलीं म्हणटी म्हाका हे संस्थे विशीं पयलीं जाणून घेवपाक जाय, मागीर तुमचें काम कशें चालू आसा ताजेर, संस्थे विशीं कशी स्थापना आनी काय. ही संस्था श्री शारदा सेवा साधना प्रतिष्ठान ही संस्था खरी म्हणजे काणकोण सारस्वत समाज, ह्या काणकोणचे जे लोक मडगांव आशिल्ले तांकां मडगांवाकय एक संस्था करची दिसली आनी तांणी श्री शारदा सेवा साधना प्रतिष्ठान ही 2002 तांणी ती चालू केली. एक तेन्ना मेन उद्देश आशिल्लो की जे काणकोणां रावताले एक वर्किंग वुमन म्हणा किंवा तांकां मडगांव कितें तरी एक एक्टिविटी चालू जाय आशिल्ली. त्या निमित्यान 2005 धर्मापुराक आमी एक जागो घेतलो, बरोच मोठो जागो घेतलो, जवळ जवळ 4000 स्क्वेअर मिटराचो जागो घेतला. अजून आसा आमचे कडेन तो. उद्देश असो आशिल्लो की एक ओल्ड एज होम बांदचें, एक वृद्धाश्रम असो बांदचो, आनीक तातूंत वर्किंग वुमन बसून आसचे, सो दॅट एक खेळीमेळीचें वातावरणाक जाणटे लोकांक रावपाक, वृद्धाश्रम आनी हॉस्टेल अशें. कित्याक आज भोवतेक गोंयांत अशी परिस्थिती आसा की जे यंगस्टर्स आसात ते बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद IT निमित्यान किंवा तांची जॉबा निमित्यान वतात. आवय बापूय हांगा आसता, पयसो आसता खरो, पूण बरोबर मनीस नासतात. तांचे खातीर एक ही आमी जागो करया अशें म्हणून त्या उद्देशान केलें. तेन्ना तितलें फायनान्शियल पाठबळ नाशिल्लें, त्या खातीर तें मातशें उरलें. आनी 2011-2021 जे रिजनल प्लॅन आयलो तातूंतय सगळी गडबड जाली आनीक आमी ती बांदपाक शकूना. म्हणून आमी एक त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे प्रयत्न चालू आसात, पूण एक स्टॉप गॅप अरेंजमेंट म्हणून आमी एक ऑन ट्रायल बेसीस, म्हणजे आमकांय शिकपाक मेळटलें, आमकांय ताचो अनुभव येतलो अशें म्हणून आमी फातोड्डी एक ओल्ड एज होम चालू केलें. जवळ जवळ 15-16 लोकांक आमी थंय सर्वीस दिल्या. सायड बाय सायड बाकीचे एक्टिविटी आमी करतात, म्हणजे एक ब्लड डोनेशन कॅम्प करता, वर्साक 2दा ब्लड डोनेशन कॅम्प. आनी तो व्हडलो जाता म्हाका दिसता, व्हडले स्केलीचेर जाता. हय, आमी जवळ जवळ एक कॅम्पा आमी 79 ब्लड डोनेशन केल्यात. आतां जवळ जवळ 30-40 सुमार जातात. वर्साक 2दा न्ही ते, आमची एक जे ठरावीक आसा ते 2दा दितात. आनीक ना, कोविडा टायमार आमी जवळ जवळ 80 लोकांची हें केलां, तेन्ना खूब गरज आशिल्ली. कितें म्हणजे अंत्यसंस्कार, ब्लड डोनेशन. ब्लड डोनेशन. ओके. आनी एक उपक्रम आमी हल्लीच चालू केला. हल्ली म्हणजे जाले आतां 2015तल्यान तो चालू आशिल्लो, पूण आमी आमचे संस्थेन तो 2000 कोविड जातकीर ताब्यात घेतलो. आनीक अशें आमी 14 कॅम्प केले. 2015 साकून जे कॅम्प चालू जाले ते 14 कॅम्प जाले. हे खंयचे म्हणटा तुमी? स्क्विंट करेक्शन कॅम्प आमी चालू केले. म्हणजे आमच्या आंकड्यान भुरगे किंवा खंयचेच आमी कोंकणीन तिरशे म्हणटात, तिरशेपणाचो दोश म्हणटात, ताचे तो दोश काडपा खातीर, त्या दोश काडपा खातीर आमी हे कॅम्प चालू केले. अजून पासून 296 लोकांनी हाजो फायदो घेतला, जे ऑपरेशन केल्या. हातूंत एक पर्टिनंट पॉयंट असो आसा की GMCक स्क्विंट सर्जरी करपी डॉक्टर ना. ओके. म्हणून आमी डॉक्टर सुवर्णा बालंके
नागपूरच्यान हांगा पळयतात. हय. 2015 साकून अजून पर्यंत डॉक्टर सुवर्णा बालंकेन हे कॅम्प केल्या. ओके. ती एक एक्सपर्ट स्क्रीन सर्जन आसा. तिने जवळ जवळ 10,000 परस मायज स्क्रीन करेक्शन केल्या. फक्त गोंयाक आणि नागपुरांनी ती सगळी आसाम, काश्मीर, राजस्थान, मँगलोर सगळी कडेन कॅम्प्स घेता. कामत बाब, म्हाका एक जाय आशिल्लें की हे अशे कॅम्प घेवचे अशें कित्याक लागून दिसल्या काय म्हणून तुमकां? ना, गोंयाक कितें जाता, जो कोण शिकिल्लो आसा, कारण मेन म्हणटे ह्या हो जो भाग आहा ताजे कडेन कोण चडशे लक्ष दिनात. हय, ते जाता कितें जाता पळय, जे कोण शिकिल्ले आसात, जे कोण पयशेकार आसात, ते चेन्नय किंवा हुबळी वचून हे प्रॉब्लेम सॉल्व करतात. पूण जे लेबर क्लास आसा, जे अशे अशिक्षीत आसात, तांकां खबर ना की स्क्रीन हे करेक्ट करपाक जाता म्हणून. भगवान का दिन हे म्हणटात आणि विषय सोडून दितात. म्हणून तांचे खातीर आमचे जवळ जवळ हे सगळे जे आसात ते कोण बेनिफिशरी आसात ते गरीब लोक आसात. सो तांकां पयलीं आमकां एज्युकेट करचें पडटा, बाबा स्क्रीन अशी करेक्ट करपाक जाता. अमूक म्हणजे 10 वर्सां पयलीं पर्यंत जर केले जाल्यार तुजी रेस्ट ऑफ युअर लायफ तुजी आयसायट नॉर्मल जावं. वयाचे 10 वर्सां पर्यंत जर तुवें केले जाल्यार रेस्ट ऑफ युअर लायफ तुगेली आयसायट ही नॉर्मल जाता. ओके. म्हणटकीर आमी कितें करतात, वी गो टू स्कूल लेवल. ओके. आमी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशना वतात, डायरेक्टर ऑफ चायल्ड एंड वुमना वतात आनी तांकां तांचे मार्फत आमी स्कुलांतल्यान भुरग्यांचे नांव घेतात. कित्याक स्कुलाक टिचरीक त्या भुरग्याची खबर आसता, सो थिंच्यान नांव घेतात. हल्ली आमी सोशल मिडियाचेर आमकां खूब रिस्पॉन्स मेळ्ळा. ओके. कळ्ळें. एक वर्सा पयल्या वर्सा आमकां एक कॅम्प पावूना, आमी एप्रिलाक केलो, परत मेक रिपीट केलो. अशी करची पडली कित्याक आमकां 4च दीस JMCची मेळटा. सो आमी एट द मोस्ट दिसा 10 केले जाल्यार 40 सुमार ऑपरेशन करपाक मेळटा. त्या वर्सा आमी 77 ऑपरेशन केली. ओके. म्हणजे एक म्हणजे लोकां मदीं अवेरनेस जावपाक लागला. आनी आतां पेरंट्स कॉन्टॅक्ट अस. ओके. तुमचो कॅम्प केन्ना आसा? वर्सा 2दा कॅम्प घेता आमी, एक दिवाळी सुटीक आनी एक मे म्हयन्या सुटीक. म्हाका एकच ताजेर तुमचे फुडें कशें करतात ताजेर येवचे पयलीं म्हाका एक सांगता, हो जो आमचे स्क्विंटाचो दोश आसा, म्हणजे ताका आमी तिरशेपणां म्हणटा, दॅट इज आयसायटीक कितें दोश आसता? म्हणजे ते जर तिरशे जाल्यार आयसायटीक कितें प्रॉब्लेम जाल्ले जाता? कित्याक आमचो जो दोळो आसा तो 6 मसल्सांचेर स्थिर आसता, एक फोकस आसता. खंयचो एक मसल जर वीक आसलो जाल्यार ताका टिल्ट येता. सो आमी ऑपरेशन करून हो जो वीक मसल आसा तो स्ट्रॉंग करता आनी जो स्ट्रॉंग आहा ताका मातशें लुजन करता. ओके. आनी जे करून तो नॉर्मल सायज जाता. आमी मदली दोळ्याक अजिबात हात लायनात. सो तुगेली मदली दोळ्या म्हणजे बाबा हे कॅटरेक्ट करतना तुका दोळो ओपन करून लेन्स चेंज करता पडटा, पूण आमी दोळ्या हात लायना. स्क्विंट म्हणजे इज ओनली वर्क ऑन मसल्स. ओके. सो दॅट इज मसलाचो दोश तो. मसलाचो दोश तो, दोळ्याचो दोश न्ही. मसल ताका स्थिर धरना, ताका वांकडो करता. सो ते मसल सारके करून तो स्ट्रेट करपाचो. आतां तो मसल कितलो करपाचो आनी कसो करपाचो, दॅट इज द एक्सपर्टायज ऑफ द डॉक्टर. दॅट इज द एक्सपर्टायज ऑफ द डॉक्टर. आनी आमकां अशी बसून हळी कळ्ळां की सगळी डॉक्टर सगळी स्क्विंट करेक्शन करपाक शकनात, पण आमचे डॉक्टर आहा ती खंयची स्क्रीन करेक्शन करतात आनी ती फक्त एक अर्दवर ते पाऊण तास लागता. सो हो जो अर्दवर आनी पाऊण तास जर पेशंटान आमकां दिलो ते करून घेतला. स्क्विंटाचे बद्दल लोकां मदीं स्पेशली तुमी म्हणटात, तुमी जे कोण कॅटर करतात तो लेबर क्लास किंवा मोस्टली म्हाका दिसता मायग्रंट्स आसतले अशें हांव प्रिज्यूम करता. सो तांचे भितर एक अंधविश्वास म्हणटा तो, अंधविश्वास म्हणटा सामको म्हणजे तूं म्हणटा तशें भगवान की देन. सो अशें कितें म्हणजे अशे थोडे हे आसतात की ल्हान भुरग्यान जर अशें पायण्याक एकच सायडीन पळयलें जाल्यार ताका दोळो तिरसो जाता, किंवा ते अशें करून आमचे ताका पायण्याक ते गिरगीर लायतात ताका जर पळयलें जाल्यार जाता, मागीर आनी कितें जाता. अशे तरेचे हे आसात जे अंधश्रद्धा किंवा अश्यो
अंध भावना आसात अज्ञान म्हणतात. सो त्यो अजुनूय गोंयांत आसा काय म्हणून तुमकां कितें हें करता आसतना ना have you come across? पयलींची प्रमाणां आसा तितली प्रमाणां ना. लोकांक आतां सांगल्यार कळटा. ओके कळ्ळें. सो दे एक्सेप्ट दॅट They इट्स अ accept it. फिजिकल आसा थोडे पेरंट्स आमकां हाजे पयलीं मेळ्ळे जे पयलीं आमी कितें करताले. देवाचो भंय बी दिसता अशें म्हणटात अशें केल्यार मागीर कितें देव पात्र जातलो ना ना अशी आतां तरी तितली हा. आमकां सापडूना. हय. पूण मातशी लोकां मदीं हें आसा की मुगो चलये तेजपणा तुका कोण सांगलें आसा हा. तरी ओके. पूण तुका कोण सांगलें अशें हा. म्हणून लोक आमचे टॅबू आसा. हय तो एक फॅक्टर आसा. पूण हळूहळू आतां कितें जालां पेरंट्स आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक ओके लागले. पयलीं आमी पेरंट्साक कॉन्टॅक्ट करताले म्हणजे टिचर्स आमकां नांव दिताले आनी आमी पेरंट्साक कॉन्टॅक्ट करताले. तेन्ना 2-4दां आमी तपशिली बी खाल्या. ओके कळ्ळें. पूण आतां तें ना. आतां पेरंट्स आमकां कॉन्टॅक्ट करता. कळ्ळें. आनी नाव इट हॅज स्ट्रीमलायन आनी सोशल मिडियाचेर आमी खूब जो हें करतात ताजो खूब प्रभाव पडला. सो हे आमी आतां लोकांक अपील करता की शेनवाराक आयताराक 9 नोव्हेंबराक असोच कॅम्प आमी मडगांव रवींद्र भवनाक घेतात. हो स्क्रिनींग कॅम्प. सो प्रिलिमिनरी स्क्रिनींग आमी आयताराक 9 नोव्हेंबराक. सो ह्या तुमच्या प्रिलिमिनरी स्क्रिनींग कॅम्पाक एक्झॅक्टली जाता कितें काय म्हणून हय ह्या जीएमसी ऑप्थॉल्मॉजी डिपार्टमेंटाची टीम येता आनी ते एसर्टन करता. ओके. कॅम्प म्हणटा की 3 तरेचे लोक येता आमचे कडेन. एक प्युअर स्क्रीन तूं आनी हांव बसून सांगपाक शकता बाबा पयल्या कळटा. दुसरी आसता तांकां स्क्विंट नासता पूण कॅम्प म्हणटा की येता किंवा आनी कितें प्रॉब्लेम आसता पळय दोळ्याचो म्हणून. हय पूण स्क्विंट न्ही. पूण तांकांय बसून जीएमसी मागीर अटेंड करता. सो तांकांय फायदो आसाच. सो जीएमसी अटेंड करता बाकीचे प्रॉब्लेम. ओके. तिसरी आसता अशें आसता की ते ऑन द फेन्स आसता. ते बाबा ऑपरेशनानूच करपाक जाय करपाक शकता किंवा बाकीचे आनी ट्रिटमेंट आसा. पॅचिंग आसता चश्मो दिवन आसता किंवा एक सारकें जावपाक शकता. जर खूप कमी प्रमाणात असलें जाल्यार जावपाक शकता. सो अशी जे आसता न्ही तो त्या खातीर आमी 1 आठवड्याचो गॅप दवरता. सो 9 ते 17 ह्या मदीं तांकां जीएमसी हाडून फर्दर टेस्ट करतले. ओके. आनी ते फर्दर टेस्ट करून 17 तारखेर डॉक्टर सुवर्णा बालंकी नागपूरच्यान येतली आनी ती सगळे पेशंट हांणी जे एनलिस्ट केल्या ती चॅक करतली आनी ती डिसायड करतली वेदर ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड ऑर नॉट वेदर देर इज ऑल्टरनेटिव्ह ट्रिटमेंट. आनी ते जर ऑपरेशन आसलें जाल्यार मंगळ बुधवार बिरेस्तार शुक्रार 4 दीस भितर आमी 40 जाणांचे मॅक्झिमम 40 जाणांचे ऑपरेशन. सो हातूंत नेगेटिव्ह बी अशें कितें आसता म्हणजे अशें कितें हे बी ऑपरेशन सक्सेसफूल जायना हे जायना अशें अशी आमची एकूय केस येवन हांव कित्याक जाणा आमची डॉक्टर आसा ती खरेंच एक्सपर्ट आसा. शी हॅज बीन ट्रेन्ड इन US. ओके. तिगे ट्रेनिंग 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग US जाला. ओके. आनी इन अ व्हेरी गुड हॉस्पिटल. शी हॅज परफॉर्म्ड सो फार मोर दॅन 10,000 ऑपरेशन्स. सो त्या खातीर हो प्रश्न आमकां येवना. 100% हें जालां आनी हातूंत 70% आसा गर्ल चायल्ड. ओके. ती आमकां चड आनंदीत गोश्ट आसा. सगळ्यांक बेनिफीट मेळ्ळाच पूण गर्ल चायल्डाक मेळप हाका एक डबल बेनिफीट आसा. नाही म्हणल्यार हे सगळे हाका पयशाचो हे आसतलोच पयशाचो प्रश्न आसतलोच. आनी म्हाका दिसता तुमी कसो कॅम्प हे कशें जाता. ह्या कॅम्पाक 4 बेनिफिट्स आसतात. कळ्ळें. एक बेनिफीट म्हणजे जे पेशंट असतात तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. ओके. फक्त कितें आय ड्रॉप्साचे बी कितें कॉस्ट पडत. जीएमसी गेले म्हणटकीर हॉस्पिटलाचो डॉक्टराचो खर्च कांय ना. ओके. दुसरो म्हणजे एक बरो प्रोजेक्ट हो जाल्लो आसा. तिसरी आनी मेन इम्पॉर्टंट इज आमी जे हे वर्कशॉप करता आमी जे कॅम्प करतात इज टेकन एज अ वर्कशॉप फॉर जीएमसी डॉक्टर्स MS डॉक्टर्स. सो तांकां पयलीं 2015 पयलीं कदाचित हें फॅसिलिटी मेळनाशिल्ली. आतां तांकां एक्चुअली पळोवपाक मेळटा करपाक मेळटा. तांचे भितर एक्सपर्टीज तयार जाता. तांचे कडच्यान आमकां रिक्वेस्ट येता तुमचो नेक्स्ट कॅम्प केन्ना घालता. ओके. आनी चवथो म्हणजे जे स्पॉन्सरर आसात तांकां
एक तुमचे बरो तुमचे project तुमचे डॉक्टर आसा म्हणटा ते So, म्हणटा आमकां- अरावंड 40 ऑपरेशन करता म्हणटा हय. सो तिजो कित तरी हे आसतलो न्ही रेम्युनरेशन दिवपाचें आसतलें हय. सो आमकां त्या खातीर खूब कंपनीचो हे मेळटा. मेन म्हणजे अगरवाल समाज ओके आमकां सपोर्ट करता. लिफ्ट कंट्रोल म्हणून एक कंपनी आसा ती करता. ओके इंडोको रेमिडीज हम्म. तांणी आमकां आमचे 2 कॅम्प जवळजवळ 50 लोकांची तांणी स्पॉन्सर केला. ओके सो अशें म्हणून CSR फंड्स आमकां मेळटा. ओके वी आर जस्ट डिपेंडंट ऑन CSR फंड्स. ओके सो तांकांय आनंद मेळटा बाबा एक बरो प्रोजेक्ट तांचे CSRांतल्यान वता. हय. सो पयशांचो सपोर्ट आमकां तांचे कडच्यान हय. मेळटा. सो खबर म्हाका एक आतां तर तुमी एक प्रायवेट संस्था जर असो प्रोजेक्ट करपाक शकतात हय. जाल्यार आमचे कडेन गोवा गव्हर्मेंटा कडेन सगळे रिसोर्सीस आसा सगळी हे आसा. गोवा गव्हर्मेंटान हो असलो प्रोजेक्ट कित्याक घेवचो न्ही अशें दिसता तुमकां किंवा कितें घेतल्यार कशें ना जावचें? तांणी खूब प्रयत्न केलो. हय. तांणी स्क्विंट सर्जन अपॉइंट करपाचो प्रयत्न केलो. हम्म. आनी स्क्विंट सर्जन जर JMCक आसत जाल्यार आमकां हें काम करचें पडचें ना. ओके सो स्क्विंट सर्जन जर पूण तांकां तें 2-3दा एफर्ट केल्लो हांवें म्हाकाय लक्षांत आयिल्लें पूण समहाव तें जावंक ना. सो स्क्विंट सर्जन तांणी जर एक अपॉइंट केलो जाल्यार हें और तुमी करतात तशें स्पेशल कॅम्प्स हय घेवन हय तुमी म्हणटात तशें हय. तुमी 2 घेतात तांच्यान 4 घेवपाक जाता. हय हय. सो दॅट टायप ऑफ एनी ना पूण हें कितें जाता जाणा हें सामकें प्रायमरी रिक्वायरमेंट न्ही. हें 6 म्हयन्यांतल्यान एकदां केलें जाल्यार ओके वेवस्थीत जाता. हम्म. अजून बसून आमी करतात सो तें 2015तल्यान जें चालू जाल्लें आसा ओके तें आसा. एक म्हाका आतां आमची चर्चा थांबयता आसतना मागीर फकत तुमी केन्ना तुमचो कॅम्प आसलो तें परत एकदां सांगात काबार जातलें. हय. ताजे पयलीं म्हाका जेन्ना ह्यो अश्यो सर्जरीज जातात आनी येतात जे बेनिफिशरी आसात किंवा तांचे पेरंट्स आसात तांचे हय. कडल्यान रिस्पॉन्स कसो आसता? जेन्ना पयलीं आसता ते तांचे भुरगे तिरशे आसता हय तुमी हें करता की ते सारके जाता हय. ताज्या फाटल्यान तांचे कडल्यान येवपी रिस्पॉन्स कसो आसता? खरें म्हणजे आमी तशें तांचे कडच्यान कांय एक्सपेक्ट करना. हय पूण येनात काय म्हणटा रिस्पॉन्स येना सांगनात तुमकां अशें जालें तशें जालें किंवा ना तुमकां मेळ्ळें जाल्यार तुमकां मेळटा तेन्ना अशें हय, दिसता. खंय मेळ्ळें जाल्यार आनंद व्यक्त करतात. हय. पूण खरो आनंद केन्ना जाता आमकां हें करपा बसून जेन्ना थोडी आतां जे कोण सामकेच म्हणजे शिक्षीत नासतात तांकां ताजी व्हडलेशें इम्पोर्टन्स नासता. सम पेरंट्स थँक्यू म्हणटना दोळ्यांतल्यान दुकां काडटात. तो खरो आनंद मेळटा आमकां. तेन्ना आमचे सगळी कश्टाची चीज जाली अशें आमकां दिसता. तर खरें कळटा बाबा ह्या संस्थेन आपल्या चल्याचें बरें केलां. हय कारण निमाणे कडेन तिरशेपणाचो दोश किंवा तो जल्मभर रावलो जाल्यार तुका एक दोशच तो निमाणे हय कडेन. हय बरोबर. सो तुका एखादी म्हणटा तुका आयसायटीक तुका प्रॉब्लेम नासत कितें आसत पूण ते लोकांक दिसता आसतना किंवा इवन तुका स्वता हय हे जाता आसतना फील जाता आसतना आपूण खंय तरी कमी आहा अशें दिसपाक लागता. जाता खूब जाता. हांव तुका एक चलयेक गोश्ट सांगता. हल्लीच चली शिक्षीत बरी शिकिल्ली हो दोश आशिल्लो करताले आपल्यालें काम. हो दोश आमी निवारण केलो. आज त्या चलयेक कॉन्फिडन्स भरला. पयलीं ड्रायविंगा बी मातसो तिका प्रॉब्लेम जातालो रातचो बी. आतां तो ना. ओके आनी तिगेलें म्हणजे हें जें व्यक्तिमत्व आसा खूब सुदारला. खरें म्हाका आनीक एकच हे तुमी म्हणटात की 9 वर्सां पसून केलें जाल्यार फायद्याचें. हय. पूण तरी आसा 9 वर्सां जावन गेली अशें तरी हय. करप शक्य आसा की अप टू बरोबर. खंयचे वर्स पसून करप शक्य आसा? ना एक 10 वर्स 10 ते 12-15 पसून केलें जाल्यार तुका रिजल्ट बरो मेळटा. हय. पूण एक 20-25 वर्सांचे जर केलें जाल्यार तुका दृश्टी दोळे सारके दिसतले पूण विजन मे नॉट चेंज. ओके जे तुका जे एक 25 वर्सां जे मातशी कितें जाता एकच दोळ्याचेर ताण पडून दुसरो दोळो मातसो लेजी जाता. दॅट मे नॉट रिकवर. तो कमी जावची ना पूण दॅट मे नॉट रिकवर. तो जर 10 वर्सां पयलीं केलें जाल्यार दोनूय दोळे तुका नॉर्मल जावपाक शकता. दिस इज द ओनली बेनिफीट. सो आतां तुमी आयताराक तुमचो कॅम्प आसा. हय. आतां अशें धरया की तुमचे कडेन अजून कोण एनरोल जावना. हय. ते परत आयताराक येवन ऑन द स्पॉट दे कॅन एनरोल. व्हेरी वेल व्हेरी वेल. सो आमचे जे पळोवपी आहात तांकां म्हणजे
कशें एनरोल जावप शक्य आहा हें जर तुमी जर सांगलें जाल्यार तांकांय जर कोणी तांचे शेजारी आसा किंवा कोणी आसल्यार सांगपाक मेळटा हय तांकां. हय येत्या आयताराक नोव्हेंबर 9 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांव हांगा हो कॅम्प जाता. अजून पासून जायत्या लोकांनी जवळ जवळ 35 लोकांनी रजिस्टर केला. पूण जो कोणीय रजिस्टर जावपाचो आसा जाल्यार डायरेक्ट ऑन द स्पॉट बसून रजिस्ट्रेशन जाता. आयतारा 9 तारखेक रवींद्र भवन 10 वरांचेर ब्लॅक बॉक्सां येवन तांच्यान रजिस्टर करून ह्या शिबिराचो फायदो घेवपाक जाता. सो संतोष बाब पयलीं तुका देव बरें करूं म्हणटा कारण ह्या विशयाचेर असल्या विशयाचेर जो मेरेन जागृती जायना तो मेरेन लोकां कडेन पावना. आनी तूं म्हणटा तशें आतां सोशल मिडिया वयल्यान जागृती जातकीर परत आमचे लोक स्वता जावन हें करपाक लागले, इंट्रस्ट घेवपाक लागले, विचारपाक लागले. सो म्हाका दिसता की एक केन्नाय सदांच आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना आमकां दिसता समाज हो सुदृढ आसचो. तो मेंटली सुदृढ आसचो, शारिरीक सुदृढ आसचो, इवन ताजें कल्चरय सुदृढ आसचो. सो हे काम तुमच्या संस्था करता ताका लागून तुमकांय देव बरें करूं आनी तुमच्या संस्थेकूय देव बरें करूं. आनीक तुमी हांगा आयले ताका लागून काळजां साकून तुमचो उपकारी आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.